वाळपयच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 2 भुरग्यांचेर वर्ग चालू आसतना स्लॅबाचो कुडको पडपाची घडणूक घडली। सुदैवान विद्यार्थ्यांक चड मार लागलो ना। काल पर्येची आमदार देवया राणेन 70 वाठारांतल्या शाळांच्या अवतिकायेचो विशय विधानसभेत मांडलोलो आनी आयज वाळपय उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 2 विद्यार्थ्यांचेर स्लॅबाचो कुडको कोसळ्ळो। ह्या प्रकाराक लागून विद्यार्थी आतां वर्गांत बसपाक भियेतात। उच्च माध्यमिक विद्यालयाची सामकीच अवतिकाय जावन पडल्या। वणटींतल्यान पावसाचें उदक भितर सरपाक लागला, ताका लागून वर्गांत ओलसाण जाता। वणटी ओल्यो जाल्ल्यान फॅन आनी लायट चालू करपूय धोक्याचें जावन रावला। शिक्षण खात्यान हाचेर लक्ष घालून बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी विद्यार्थी तशेंच पालकांनी केल्या। सेकंड इयर चालू असलो माझ्यावरती लॅब पडला फाटल्यान आणि क्लासीन गोळा झाला ते का मागचे लागले